मोगाच्या बाबा भयणीनो खुशाल आहात तुम्ही सगळीं. वाज येयला जेंबा येता कोणाक थोड्यांक कोणाक मातसो दो लागतालो येदो हांव पळयतालो फाटल्यांतल्यान लागो येता तातूंत भितर कांय वायट ना कित्याक वो वगत आमचो जेमेचो मातसो जेमे येवपाक आमकां ताळणी म्हणूंक जायना बट इट इज नॉर्मल जावं येता पूण तुमी आसात देवाच्या म्हऱ्यान त्या पासत तुमकां जेम पासून आयली मातसो दोळो बा एक दुसरो खंयचो आल्लो भिवपाची गरज ना कित्याक लागून तुमी देवाचे सुवातेर आहात. मोगाच्या बाबा भयणीनो पयले सुवातेर दिनवासूंक सोदता फादर बॉल मॅक्साक पदवीकाराक तेच बरोबर फादर पिटराक फादर रेगनाक एकदम बरे भाशेन ताणीन मांडावळ केल्या आनी एकदम इस्कोटावून तांचो प्रोग्राम ताणीन बसयला वाचतालो हांव सगळें बरें ताणेन केलां आनी खरें म्हणल्यार आतांच हांव मातसो वगत पयलीं पावलो तेन्ना खरेंच पवित्र आत्मो आमचेर सगल्यांचेर देंवता काय दिसतालें आनी खरेंच देंवता आसतलोच कित्याक तें एनवायरमेंट ताणें क्रिएट केलां तें म्युजीक ताणें घातलां तें एकदम सारकें सुदींग आत्म्याक बसता पळय ते भाशेन म्हणटकूच तांकां आमी दिनवासतांव करीत भाशेन ह्या तांच्या बऱ्या वावरा पासत आनी तांची सगळी PPC मेंबर्स आहात तुमची गांवची हेर दुसरी कमिटी आहा हे आमची तरणाटे आहात आनी सगळीं आमची दुसरी भावा भयणां दुसरी आमची आहात तांकां सगळ्यांक आमी दिनवासूंक सोदता. आतां टेस्टिमनी म्हणटा आसतना तुमी घोडेक चिंतल्यात फादर आपणाचें वोकेशन बी सांगता काय पाद्री म्हणटकूच आमकां रोखडेंच पाद्रीचें वोकेशन उगडास जाता पाद्रींचें म्हणटकूच थोडी भोव वोकेशनाची स्टोरी म्हणूंक सोदता पूण आमचो आयचो ब्रीद विशय जो आमचो आहा जो आमी उगडास आमकां करुया हांव आनी म्हजो घोराबो कुटूंब फकत सर्वेस्पराची सेवा कोत्तोलें हांव हो आमचो विशय आनी त्या पासत ह्या विशयाचेर आमी उगडास कोत्ताना आमकां सांगूंक गरज आमी घोडेक हांगासर मागोंक आयले हांव जायते वस्तू सायबा म्हाका हें दी तें दी हें उणें आहा बरो ना तकली फोडटा आनी कितें जालां मागतलें हांव घडयेक पूण आमचे मतीन पयलें आसूंक जाय आमी देवाची सेवा करूंक आयले हांव हें आमचे मतीन पयलें फिट जावपाक जाय मागपाचें आहा तें उपरांत पयलें आमी देवाची सेवा कोत्तले हांव आनी म्हजो कुटूंब हें म्हणटा आसतना म्हजी टेस्टिमनी धाकटुशी तुमकां इन शॉर्ट सांगूंक सोदता. तुमकां घडयेक दिसत पाद्री म्हटल्यार सारकें भाग्यवंत देवाक भियेता तसलें आनी खरेंच भाग्यवंत जावपाक आनी देवाची भिरांत आमचे मदें आसपाक प्रयत्न आमी करता जशें पळय आमी सगळीं मनीस तेच भाशेन पाद्री मनीस आनी ह्याच पासत म्हाका उगडास जाता केरीत भाशेन आतां मातसो वगत उगडास जालो म्हाका जेन्ना म्हजें ऑर्डिनेशन जालेलें तेन्ना ऑर्डिनेशनाक दिमी घालपाचो वगत जाल्लो आमकां घोडेक आमच्या काजारा वखदार जालां आसतलें टेन्शन येता सारकें तुमकां येयल्लें टेन्शन काजारा वखदार काजारा पयलीं येवंक ना ना म्हणटात कोण कोण येवंक ना आसतलें घोडेक पूण जायत्या जाणांक येता कसलें टेन्शन कशें जातलें काय काजारी जिवीत फुडें कशें चलतलें काय हो घोव आनी ही बायल कशें चलतलें हे जायते प्रश्न मतीन येतात आनी म्हाका प्रश्न पडलो तो सायबा जातलें काय पाद्रीपण चलोवपाक म्हाजेशीन कित्याक म्हणून तुवें म्हाका वेंचून काडलो आनी तुमकां दिसता तो आतां हांव तुमचे मदकांत उलयतां तो पयलो जायनासलेलें आत खंयचें मायक सगळेंच कडकडटालें आनी हांवूय कडकडोन सकला पडत काय हो प्रश्न येतालो म्हणटकूच पब्लीक फियर भिरांत दिसताली लोकांची आवय सायबा लोकांक फेस करूंक जाता जायना लोक कितेंय म्हणत जाल्यार आनी तांकां म्हजें बरें दिसत जाल्यार काय जायते प्रश्न तकलेंत येताले आनी ताका लागून हांव भियेतालो लोकांक फेस करपाक जातलें काय म्हजेशीन सायबा तुजें पाद्रीपण हांव घेतां जातलें म्हजेशीन आनी त्या पासून हांव खूब रडलो पाद्री जावच्या आदले दिसा म्हाका उगडास आहा आनी आतांय तींच दुकां म्हज्या दोळ्यान पोत्तून आयलीं उगडास करून सायबा जातलें काय ह्या फुडल्या वर्सांनी बसून चलतलें काय गाडी हे प्रश्न म्हजे मतीन आयलो पूण देवाचेर भावार्थ धरून पावलां मारता आनी त्या पासत उगडास कोत्ता आमकां कोटेशन खंयचें तें रोमन्स 8:31 कोण सांगतलो
कोण सांगता? आतां तुमी म्हणटले फादर शिकोवन येयला ताका लागून आमकां प्रश्न करता. कोण तरी जाणा काय? Yes, it is very much related to you. Correct. सारखे. आनी कोण सारको एक्झॅक्ट ट्राय करता? यू आर रायट. सारकें. पूण तें एक्झॅक्ट उतर कोण सांगता? बरें, हांवूच सांगता. Exactly, you're right. सारकें. But the word is, the statement is, देव तर म्हजे बरोबर आहा आनी म्हज्या जिवितान कांयच वायट जावचें ना. इफ गॉड इज विथ मी, नथिंग इज अगेन्स्ट मी. हें तें स्टेटमेंट. देव तर म्हजे बरोबर आहा, म्हज्या जिवितान आहा, जाल्यार कांयच म्हज्या जिवितान वायट जावचें ना. तीच तीं उतरां. म्हज्या बाबा भयणीन, देव तर आमच्या बरोबर आहा, कांयच आमच्या जिवितान वायट जावं नजो. आनी त्या पासत देवाची शक्ती आमी अनुभवतले जाल्यार ताका आमी पयले सुवातेर एक्सपिरियन्स करूंक गरज. कोण तो देव? हू इज दीस गॉड? आतां हाकाच एक्सपिरियन्स करपाक लागून सेमिनारीन भितर सरलो, जायतीं वर्सां शिकलो आनी पाद्री आतां आसतना रडलो, सायबा जातलें काय हो प्रश्न. कित्याक लागून? आतां फ्लॅशबॅक, कमिंग बॅक, when I was a child, धाकटुलो भुरगो आहलोलो तेन्ना जिवीत कहलें जालेलें. म्हजे फ्रेंड्स म्हणटात सारके थोडे, 1, 2, 3 इतलेच, आनीक सुबेज ना. कित्याक हांव बरो मिक्स जायन आहलोलो, मातसो पयस रावतालो, एकलोच रावतालो, दोग तीग जाणूच फ्रेंड, पूण सारके व्हेरी मच क्लोज्ड फ्रेंड, घोट सारके. तिसरो चवथो पांचवो आनीक कोण ना. इतलेच. बाराबर इस्कॉलाक वचप, बाराबर घरा येवप, सगळें बाराबर बाराबर बाराबर, आनीक कांय ना. आनी सगळें आमकां टिचरी आनी ह्या दुसरें चाडय जाली. हे सारके बाप बुतबोवीत हे भाशेन थिगूय बाराबर भोंवतात, सगळें बाराबर. आनी त्या पासत हाकाच लागून म्हाका डिफिकल्ट जालें सेमिनारीन भितर सरपाक. कित्याक? सेमिनरी म्हटल्यार सगळेच बाबा सारके भाग्योन भितर सरतात ना. जायते बसांचे आख्या गोंयचे सगळे भुरगे तरणाटे, तांचे टेम्परामेंट्स दुसरे भाशेन, वागणूक दुसरे भाशेन, केन्ना केन्नाय झगडटात, मुस्ती करतात. दीस इज स्वाभावीक, सगळ्यांच्या घरान जिवितान आहा. म्हणटकूच तांचे बरोबर एडजस्ट जावपाक म्हाका व्हेरी 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 डिफिकल्ट जावपाक लागले. आवय सायबाक कहले हे भुरगे पाद्री आनी जातात ही, आनी तांचे भितर हांव आनी एकलो. जातेलें काय हांचे बरोबर रावन पाद्रीपण चलोवपाक म्हाका हो प्रश्न येवपाक लागलो. मागीर म्हटलें तुवेंनूच तर आपयला जाल्यार चलतली दी गाडी. म्हणटकूच हांव तोच फुडें सरलो. दुसरो म्हजो वीक पॉयंट कसलो काय तो? आतां फादर वीक पॉयंटूच सांगोंक आयला काय? प्लस पॉयंट कांय ना काय हेजे लागीं? दुसरो वीक पॉयंट, आय वॉज व्हेरी मच वीक इन स्टडीज, स्पेशली इन मॅथ. 2+2=4 म्हणून आमी सगळीं जाणा. पूण ताचे भितर आनी फुडलें आनी कितें आहा तें 10थाक पावल्या उपरांत तकली फुट्टा. आनी तें मागीर मॅथ कितें जाता तें कांयच समजना. आनी तें मॅथ 1 म्हणून कितें आसलेलें तें कांयच समजना आसलेलें. मॅथ 2 म्हणटात तें मातशें डायग्राम बा करून कितेंय करून मातशें जाय. पूण हें तें आल्जेब्रा, ते फॉर्मुला सायबा बोगस कोणेन काडल्यात गाय? हे सोदावपाक कोणाक गाय? कोण गाय तो कोणाचो? जायते प्रश्न तांकां करतालो म्हजे मतींतल्यान, सायबा हें कितें? पूण ताका लागून प्रिलिम्स आसल्यो तेन्ना फेल जालो. हेतून मॅथ 1 आनी मॅथ 2 दोगांयनी गुटली घेतली. आनी आतां म्हटलें सायबा जातेलें काय? होच प्रश्न येयलो. पूण तेन्ना सेमिनारीन भितर सरोंक नासलोलो. सेमिनारीन भितर सरलो आफ्टर 12th, पूण हें ताचे पयलीं. पूण तेन्ना जातेलें काय हो प्रश्न येयलो. आनी तेन्ना गेलो आनी मॅथ टिचरा कोणें विचारलें, सर जातेलें म्हजेशें? 100% फेल तूं. ही ताणें उतरां म्हणल्या बरोबर आनीक काळजाक धपको बसलो. सायबा आनीक जायना, कितें करूं? जातेलें, जावचें ना. म्हणटकूच सगलो मातसो इल्लो 1% होप आसलोलो तोय पडलो धब्यान उदकान. खूंय पडलो कोण जाणा. कोण म्हणटा तेलान पडलो तो आनी आसलो तोय गेलो. आनी हेच लो कॉन्फिडन्स घेवन एग्जामीक बसलो आनी पडलो, फेल जालो. मॅथ सब्जेक्टान फेल, हेरांनी सगळ्याक पास.
पूण कितें आसलेलें 80 केटी म्हणजे कितें तूं एग्जामीक फेल जालाय खरो पूण तुवें 11थाक वचोन बसो येता हें आसलेलें म्हणटकूच घरा कडेन वचोन जायतो रडलो आतां आनी कांय जायना पाद्री आनी कोण जातेलें कोण जाणा भावान जायतो सोजमायलो भाव तुमी पयल्यार म्हाजे परस जायतो बरो बरो म्हटल्यार जायतो भाग्यवान कहो आनी आजुनूय आनी ताणें म्हाका जायतीं उतरां सांगलीं आरे भियेना कांय जातेलें दीस इज नॉट द फायनल आनी जायतें आहा जिवितान फेस कर भियेना कांय आनी ताच्या उतराच्या घोटायेक लागून मागीर सायबा कितेंय करून 11थाक बसोन कितेंय करून एकदां सायबा जालो क्लियर वरोस पिड्यार जावंक कोतान दिलें ना कोतान वरोस पिड्यार केलें ना 11थाकूय बसलो सायड बाय सायड हें कितें केलें पास जालो आनी मागीर फुडली गाडी चलयली आतां सेमिनारीन भितर सतना चिंतलें आवय हें आनी जातेलें हांगासरूच गुठल्यो घेता फुडें पावोन आनी कितें आहा कोण जाणा हो प्रश्न येवपाक लागलो पूण मागीर कोत्ता कोत्ता सगळें पानूच बदललें आख्खेंच सारको 50% आसलेलो हो बी बिलो एवरेज तो खंयच्यान ब्रायट कहो जालो तकलेंतली दिमागी बत्ती जलावो कितें म्हणटात तें ते भाशेन खंयच्यान लायटी पेटोवंक लागल्यो तकलेंतल्यो आनी सायबाक खंयच्यान एकदां पाद्री जालो ना इल्लें इल्लें एक एक वरस करून डिस्टिंक्शन मेळोंक लागलीं ऑर्डर्स बी मेळोंक लागले सायबा हें आनी खंयचेंच म्हणून म्हाका मेवता बरो एकदम खुशाल जालो म्युजिकान बी बरें पडोंक लागले मार्क्स आनी ताका लागून बरो आनी हॅपी जावपाक लागलो सायबा बरें आहा सेरमावाकूय बरें पडलेलें डिस्टिंक्शन बरें दिसलें जावं डिस्टिंक्शन पडलें रे बाबा म्हणटकूच मगोच्या भावा भयणीनो होच तो कोटेशन आमी उगडास करूंक जावो आमकां आतांच सांगला पळय तो खंयचो तो आमच्या भयणीन सांगला तो देव तर आमचे बरोबर आहा जाल्यार आनीक कितेंच आमचे वाटेर येवचें ना देव तर आमचे बरोबर आहा आनी तूं तर देवा बरोबर आहाय जाल्यार आनी ह्या पासत हांवें चिंतलें आनी नियाळ्ळें देवा कडेन रावपाक म्हजो प्रयत्न हांवें केला आनी त्या पासत देव म्हजे बरोबर आहा आनी तो म्हाका सोडचो ना आनी हीच उतरां म्हाका पाद्री जावपा पयलीं आदल्या दिसा आदले राती उगडास जालीं पळय ती तूं तर देवा बरोबर आहाय देव तुका कहो सोडटलो तुवें पयलें पावल मारलें देव कहें फाटीं घेतलो म्हणटकूच देवाचेर तो तूं पातयेवन जिवंक सोदताय देव तुका सांडचो ना सोडचो ना मगोच्या बाबा भयणीनो जायतीं जाणां म्हणटालीं आमकां घरा कडलीं शेजारी आवय तो आनी गेला पाद्री जावपाक जातलो काय कोण जाणा ताचो भाव तरी जाता हालो पाद्री तो आनी जातलो अहीं कोण कोण म्हणो पूण सगळें दुसरेंच जालें भाव जालो काजार आनी हांव जालो पाद्री आनी हांवूय जायते फावटी नियाळटा सायबा तुजो कितें प्लान तो आमी नखो पूण तूं तो आमकां दाखयताय आनी आमच्या जिवितान आमचे वाट आमकां चलोंक दिताय आनी ह्या पासत तुजेर पातयेवन हांव म्हजें जिवीत जियेता एक धाकटुलो इन्सिडंट सांगता आनी काबार करता धाकटुलो इन्सिडंट आनी हो इन्सिडंट हांव चिंतता म्हज्या जिवितान एक धाकटुलीशी मिलाग तुमच्या जिवितान तुमी बारीक बारीक मोट्यो मोट्यो मिलाग्री पयल्या आसतल्यो देवान केलेल्यो पूण धाकटुलीच मिलाग सांगोन काबार करता हांवूय जायते फावटी मिलाग्री खरेंच सायबा जातात गाय हो प्रश्न म्हाका पडटालो पोटा रेतीराक आमी जायतीं जाणां वयता मिगेल्या आसतलीं हांव आजून पावोंक ना सायबा हय केरला हांगा आमचें वेलांकानी गेलां पूण रेतीराक पावोंक ना वचोंक जावं वयतलो पूण म्हाजी मामी गेलोली आनी हांव आसलोलो घरा आनी मामीक एक खंयचीच भाशेन कितें तरी खंयच्यान एक विजन कहें जालें ओ कितें जालें तकलेन कोण जाणा पूण तिका एक तकलेन एक पिक्चर कहें येयलें घरा कडेन एक लेटर आयलां घरा कडेन आनी हें लेटर म्हाकाच आयलां येलो एनवेलोपान आहा म्हाका आयलां येलो एनवेलोपान आहा घरा लेटर येयलां पोस्टमॅनान हाडून दिलां खंयचो तेचे तकलेन एक भास कशी जाली आनी तेणें फोन मारलो घरा आनी विचारलें तेन्ना आमगेर फोनूय येनासलेले शेजाऱ्याक आसलेलो लँडलायन ट्रिंग 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 आतां तें कोणागेर ना म्हणटकूच तो फोन वाजलो आनी ताणें म्हटलें कोणें रेकाद धाडलो आरे बाबा मामीचो फोन आयला रेतीराक सान मातसो बेगीन यो घेतलो हांवें आनी तेणें म्हाका विचारलें आरे बाबा लेटर येयलां येलो एनवेलोपान आहा तुका आयलां आपलें वय तूं कोणें सांगलें ती कोणें सांगोंक ना
पवित्र आत्म्यान खंयच्यान सांगलें काय हो प्रश्न म्हाका घाप करून येयलो. लेटर येयलेलें म्हाका खंयच्यान सेमिनारींतल्यान. ही हांव म्हाज्या जिवितान चिंता एक देवान दाखयलेली मिलाक ओवीस मीत कितेंय म्हूण तूं, बट आय बिलीव इन दीस. आनी हें येयलेलें कित्याक लागोन थोडे दीस पयलीं हांवें बरयलेलें कॅम्पाक, जायतीं कॅम्पां केल्या 5-6 केलोलीं, पूण खंयसरूच वयतलो म्हणून डिसिजन करूंक नासलेलें. पूण आफ्टर 5 कॅम्प्स जायते फावटी करून करून एकदां बरयलें हांव पाद्री जाता, कशी आहा पाद्री जावपाची. आनी हें लेटर म्हाका येयलें कावंटर लेटर, पाद्री जावपाक यो, आमची दारां सेमिनारीची उक्ती आहात. आनी हें लेटर मागीर मामी घरा आयल्या उपरांत मामीक सांगलें. मामी म्हणलें बाबा वयताय रे पाद्री जावपाक. हांवें म्हणलें हय तुका सांगलां न्ही गे वयता म्हणून. मागीर आनी घरांत आनी कोण आहा न्ही गे तुका दुसरो व्हडलो चेडो आनी मागीर चेडूं दुसरें आनी तिसरो हांव. वयता. रडो लागली ती, हांवूय रडटा तसो तीय रडटा, दोगांय रडटात. मागीर चिंतलें मामी आनी रडटा मेरे वचोंक. तोय प्रश्न येयलो, जातलो काय पाद्री हो प्रश्न परतून परतून म्हाकाच कोत्तालो. पूण सर शेवटी फायनल डिसिजन घेतलें, पाद्री जावपाक भितर सरतलो. जातलो ना ती खबर ना, पूण तुका जाय जाल्यार जातलो म्हणून पयलें पावल मारलें, पाद्री जालो आनी आतां तुमचे मदें आहा. हें सांगोन म्हजी धाकटुलीशी टेस्टिमनी काबार करता. सगल्यांक देव बरें करूं. पूण उगडास धरात एकूच गजाल, देव तर तुमचे बरोबर आहा, कांयच तुमकां वायट जावं नजो. हें म्हाका पाद्री म्हणून न्हू, पूण आमकां सगल्यांक लौकीक भाव भयणांक पासून लागता. देव तर तुमचे बरोबर आहा, तुमकां कांयच वायट जावचें ना, पूण तुमी देवा बरोबर आसूंक जाय. हो ताचो साफिक्स दुसरो पार्ट. देव तुमचे बरोबर आहा, पूण तुमी देवा बरोबर रावपाक शिकूंक जाय. थँक्यू. देव बरें करूं. फादर पिटर ब्रिटो सद्याक पातकूर सांकवाळे फिरगोजेचो आनी येद्दी राती मोदेंच राती उठोन येवप म्हणल्यार कितलें सोंपें तें तुमी जाणा. आमी तरी 10 वरांचेर सावन आहा हिंगा, अशें रावपाक इजी, पूण तो मोदेंच उठोन येयला आमचे पासत. फादर पिटर तुका देव बरें करूं आनी देवान तुजेर आशिर्वाद घालूं आनी देव सदांच तुजे बरोबर आसूं. आनी हांव जाणा आमी जेन्ना आपयला तेन्ना तुवें आनी चिंतूंक ना जातो काय म्हूण, डायरेक्ट येयला उठोन. देवान तुजेर आशिर्वाद घालूं. आनीक एक पावटी फादर पिटरा पासत देवाक आमी मोठी ताळी दिवया.